आमची सोबा 오직 대바 몬디 대바로 간길이 이곳 사가파미 암치 모나손 거사 암치 가사 올라가 암치 떠나 올라가 Soy sorves pona amchi mona son kosa amchi kalza murgota amchi tona ulasta Soy sorves pona Sogna ke kuchivi Sogna ke kuch papi Sogni eva burgi Osli amchi fami Amchi kona sontosla Amchi kalza murgota Amchi tona ulasta Soy sorves pora Amchi mona sontosla Amchi kalza murgota Amchi tona ulasta Soy sorves pora संत आंतोनीच्या या परबीच्या दिसाक ह्या आमच्या भक्ताच्या फेस्ताक सगल्यांक तुमकां ताची कुशलकाय हांव दिता सगळीं आमची इंतेन सेवा आमी ह्या बलिदानांत धरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भागी जावी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगच्या भाव भयणीनो कित्याक भाशेन आयज आमचो मोगाचो सांत आंतोन आपल्या खालतेपणान आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें जावन आपल्या जिवितांत जायतीं दैवीक देणांनी बोत्ता आयज सांत आंतोन एक गरिबांचो इश्ट म्हूण आमी पासारता तशेंच एक ओजपां आनी विजमितां आमच्या जिवितांत ताच्या विणवणेन आमकां घडोवन येतात तशेंच जेजूचो फाटलावदार ह्या आमच्या भक्ताच्या ह्या परबेच्या दिसाक आमची इंतेन सेवा आमची काळजां आनी आमचें जिवीत देवाक समर्पून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया तशेंच आमची पातकां आमी वळखून घेवया सगळीं म्हणुया हांव पातकें सर्प दितात देव बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुण्यान उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सुदांच अवकार मायेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो उशा खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता
पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां साश्टांच्या जिविताक फावो. आमेन. महिमा देवा सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वाकांता वाकांता. महिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. Kaklutku Tuma baca uzyak poslan Amcen magne alkoke Moima deva Usagi आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या साश्टांच्या देवा तुवें पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसन्नदार आनी गरजे आतांकांक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आमी शिकोवंक आनी सगळे आमच्या काळजांनी ताची मोजत आमकां मेळूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचा नांवान जो जेता आनी राजवट चलयता सासणच्या सासना. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक कुड्यांक परतून नदर दिवंक जुलमाक सांपडलोल्यांक सोडूंक सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी ताचे चोटेचो दीस परगट करूंक
ताणें म्हाका धाडला दुखेस्तांक पुसवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माल कोती दुखीच्या आवरणा सुवातेर कुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापा सुवातेर वाकाणीचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार
म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोट्टा. म्हजे खोशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेवली. पूण म्हजे खोशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमानान म्हाका दिता तें हक सोडून हांव फुकट परगट्टां, तातूनच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. ऑस्कोतांक जोडून घेवंक ऑस्कोतां बाराबर हांवूय ऑस्कोत जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण सोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोत जाला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सोगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Solves porak soy, soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, solves porak soy. Kazak zagoiczele, nowia civante porcele. Solves porak soy, soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, solves porak soy. Sorospo तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लोकप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचे आसलो ते नोकरांत ते स्वतेर तांकां दोगांक आपले फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हटलें, पीक तर खूब पूण वावरादी थोडे. ह्या पासून पिकाच्या दुनिया लागीं आपले लुणे मोडणेक वावरादी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण ल्हानगे मोदे मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय धरात. बोक्षे वो भुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमची शीप परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा ते खायात आनी पियात, कित्याक वावराद्याक आपलो मुसरो फाव. घरोघरी भोंव नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात ते तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात. थंय आसा ते वायट कारांक बरी करात आनी देवाचे रास तुमकां लागीं पावला अशें सांगात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बा भणीनो,
आज इतू तुम्ही टी व्ही सामका बसला जायत आणि हे 3 महिने तशेंच आमी काडला. 8 दीस फाटीं हांव एका दादल्याक पणजे मेवलो आनी ह्या लायव्ह इन प्रोग्रामाचे स्ट्रिमींग लायव्ह म्हणटा आमी तें ताचे वयर भासभास जाली. हो बरो शिकलेलो मनीस आसलो आनी ताचो इश्ट म्हाका अशें सांगतालो, ह्या मनशाक तुवें कितेंय विचारल्यार तो तुका सारको जबाब दितलो. आनी आमी उलयताल्यो ह्या स्ट्रिमींग लायव्ह इन प्रोग्रामा विशय. आमचे मिस आमी स्ट्रीम लायव्ह करता, लायव्ह दाखयता. तो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर तें म्हाका पडना. हांव म्हाका कोणाचे मिस बरें दिसता रेकॉर्ड केलेले तें हांव आयकता. म्हाका हे लायव्ह इन बेक गरज ना. हे आनी तें एकूच, तातूंत कांयच फरक ना. चडशी आमची भासभास जावना कित्याक आनी कोण दुसरो मनीस आयलो. पूण म्हज्या मतींत हें जालें, हे 3 म्हयन्या भितर आमचे मदें जे शिकलेले आसा वो आपूण चड जाणून बरोलो आसा तांचे चिंतप वा तांचे मनान मिसो विशय ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता विशय कितें जातलें जायत. आयजचे पयलें वाचप आमकां सांगता, कितें सांगता, ताणें म्हाका अभिक्षीत केला, ताणें म्हाका मागला. इसायास प्रवादी आमकां सांगता. आमच्या बाप्तिस्मा दिसाक, आमच्या क्रिस्मस दिसाक ताणें आमकां आपल्या तेलान मागला, खुशालकायेच्या तेलान मागला. आमकां यादनिकाक पाद्रीपणाच्या अर्द वरवीं आनी एक खुशालकायेच्या तेलान मागला. आनी आमी ह्या सांताच्या जिवितांत कितें पळयता, जे तेलान ताका मागलेलो, ज्या तेलान ताका अभिक्षीत केलेलो, तेंच काम तो फुडें व्हरता. आपलो गांव देश सोडून, पुर्तुगाल सोडून तो इथालियाक पावता, पादवाक पावता. आमकां अशें दिसतलें की आज सगळीं जाणून बरयली आसा, पूण ताच्याय काळार जायते असले मनीस आसले. आज आमच्या इगोर्जेंत आमी जायते जोमे पळयता, तशेंच ताच्याय काळार जायते जोमे आसले. आनी हे जोमे म्हटल्यार भायल्यानूय आमच्यात भितरलेले. आनी मागीर एक जोमो आपणाक जाय तशें करतालो, आपणाक जाय तशें म्हणटालो आनी लोकांक म्हणटालो हें कितें तें सारकें न्हय. एक फावट अशी एक घडणी घडली आनी ही घडणी तुमी सबार फावटी आयकुला जायत. पूण ही घडणी आमकां न्हय आयजचीच परब, पूण फाल्यांचे परबेक बरे भाशेन तयार करतली. ह्या जोम्यांत बोंदिलो नांवाचो एक हुशार व जाणून बरयलो मनीस आसलो. आनी तो जे कितें साद हातून सांगतालो, जे देवाचे उतर तो परगडटालो, सबर फावटी ताचेर आड उलयतालो. सात हातून एक फावट सांगलें, आंकोर मारितान जल्मलोलो, खुर्सार उमकायलोलो, 3 दिसां उपरांत जिवन जालोलो आनी देवाच्या उत्सवाक आतां बसलो तो. तो म्हजो सोमी, तो म्हजो दोनी. आनी तो ह्या मिसाच्या भेटेंत पवित्र कुमियान तो हाजीर जाता. सातीस म्हज्या साक्रामेंत तो हाजीर जाता.
आनी ह्या बोनविल्या दादल्यान म्हटलें चड उलोव नाकाय, उलोवप मातशें उणें कर. जरी तर तूं कितें सांगता तें सोत आसा जाल्यार हांव तुका एक सांगता. हांव म्हज्या गाडव्याक हाडटा आनी हो गाडू म्हणटा तो 3 दिसां तुका उपाशी दवरता. आनी तूं तुजो सातिस्माचो साक्रमंत घे आनी यो. हांव ह्या गाडवाक उपाशी दवरता आनी मागीर एके स्वातेर दवरता आनी तूं जो सातिस्माचो साक्रमेंत घेवन यो आनी पळोवया. जरी तर तुज्या सातिस्मा साक्रमेंताक तो नमस्कार कोत्ता जायत जाल्यार हांव मानून घेतलो जेजू ह्या पवित्र सातिस्माच्या साक्रमेंतांत हाजीर आसा म्हूण. सातान सांगलें बरें, हांव चॅलेंज घेता, ही आव्हान हांव घेता. आनी मागीर 3 दिसां उपरांत तो येता. 3 दिसां तातूंत मागणें, उपास आनी प्राचित कोत्ता. आनी जो लोक एकठांय जालो इस्पा भायर सरलो. ताणें आपलो गाडू हाडून दवरलो आनी 7 हातून दुसरे स्वातेंतल्यान सातिस्माचो साक्रमेंत घेवन येता. आनी तो घेवन येयल्या उपरांत त्या गाडव्याक तो अशें सांगता, हो तुजो दोनी, हो तुजो रोसनार. हांव तुजे लागीं फर्मायता ताका तूं नमस्कार कर, कित्याक तो तुजो रोसनार. आनी हे सगळे लोक जे कोण सोत मानिना जायत तांकां तूं एके भाशेन देख दाखय. ती सगळी सोत कितें आहा तें मानून घेतली. आनी हो गाडू एक एक पावलो घेवन फुडें सोदता. आनी बोनविलो नांवाचो मनीस आसलो तो ताका फुसलायता, हें खाण घालून तें खाण घालून, पूण तो त्याचे दोळे ताचेर नासलेच. ताचे दोळे आसले सातिस्मा साक्रमेंताचेर. ताच्या मागीर सामकार येवन तो आपले फुडले 2 पांय दिमेन मोडटा आनी तसोच रावता. मागीर 7 हातून ताका फर्मायताय, आतां उठ तूं. आनी उपरांत तोच सातिस्माचो साक्रमेंत घेवन 7 हातून सगल्यांक बेसांव दिता. आनी मागीर पुरसावन पोतून तो इगोर्जेन वेता, देवाक आर्गां दिता. हे विस्मित पासत. वय भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमचें मन उत्संबोलाक सापडलें आसात. आमी चिंता जरी तर देव आसा जाल्यार अशें कित्याक घडटा आसात. हे पिड्यान आमकां कित्याक म्हूण घासन दवरला आसात, कित्याक तो आमकां निवारीना आसात. वय भाव भयणीनो, हे 3 म्हयने वर्सां 3 म्हयने जावपाक आनी थोडे दीस आसा. हे पिढे वरवीं आमकां एकामेकाची वळख जाल्या आसात. आमच्या फॅमिली मध्ये एकवट जाल्या आसात. आमी एकामेकांतून पयस गेला, पूण आमचें काळीज आशेता केन्ना म्हूण आमी एकामेकाक पळोवंक शकतल्यो, केन्ना म्हूण आमी पोत्तून नव्यान एकामेकाक हात दितल्यो, केन्ना म्हूण आमी जेजूक शेवतल्यो. वय भाव भयणीनो, 7 हातून आपल्या जिवितांत जी देख दिला ती गरजेची. मागलेलो आनी ज्या तेलान तो मागलेलो त्याच तेलान तो आमकां फळां कितें आहा तें दाखयता. आनी फळां म्हणटा ती जिवी फळां. आजुनूच याद न्ही, पूण आमी लौकीक भाव भयणाक होच संदेश आसा, जे कितें 7 हातून केलें आमच्या जिवितांत करूंक. खिरीतपणी ताणें गरजेवंत सगळो हुस्को दाखयलो, सगल्यांक पावलो, जायती विस्मितां केली. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 9व्या आवसरांत 13व्या वळेंत हेंच सांगता, तांकां जाय तें दियात, ते मागता तें दियात.
सातून लागीं कितेंय मागल्यार तो केन्ना ना म्हणचो ना आनी जरी तर ताणें ना म्हटल्यार गोडेक बरें कारण आसत. आमी जाणो सांडिल्ल्यो वस्तू पासत आमी तुज्या लागीं जायतें मागता. हे परबे दिसाक आमी हेंच मागुया. हो आमचो शेणलोलो भावार्थ आसा तो आमकां नव्यान मेळोंक, नव्यान एकामेकाक वळखून घेवंक, नव्यान तो एका वळखून घेवंक आमी देवाची मोगाची भुरगीं. वय भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी सगळीं एकामेकाक वचून मागुया आनी हेंय मागुया सातून लागीं आमकां ह्या पिडेंतल्या ह्या वायटाचो निवार. आनी जी कोण हे पिडेन कोश्टतात तांकां पेकोणी फाव कर. आनी हे पिडे वरवीं जी कोण मरून गेल्यात तांकां सासणाचें सूख फाव कर म्हूण आमेन. ह्या आमच्या संवसारांत जायतो लोक हे पिडेंत कोश्टवता आनी सगल्यांनी लॉकडावन म्हणून आमी तें पाळूंक जाय. पूण सगल्या आमच्या जिवितांत, सगल्या आमच्या भावार्थांत आमी ते जाग्यार आमी उबे रावून आमचो भावार्थ आमी पाचारुया. सोत म्हणटा देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीत सामावलो, आंकार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवी आनी मेल्यांची मुनसबी करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पुरसभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगळ्यां थंय आमचो भावार्थ आसा. आमच्या काळजांत आमचो खोलायेचो भावार्थ ठेवून तशेंच ह्या आख्या संवसारांत आमची मागणी आनी आमच्या मागण्यांचो गरज आसा. हे प्रमाणे आतां आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भावार्थाची मागणी आमी देवाच्या मुखार धरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी भाग्यवंत आंतोनीच्या पावलांनी चलोवन आपल्या पोरजेचें आत्मीक जिवीत आपले मार्गदर्शनांतल्यान वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासांत मागता बापा, आमकां दोयेक आयकून घे. कोरोना व्हायरसाची पिडा दिसान दीस गोंयांत वाडत वता. आमच्या सरकारान ही पिडा वाडोना जावंक फावो ते उपाय घेवंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेक आयकून घे. आमच्या गांवांत दुयेंत आसलेल्या भावा भयणाक कुडी आत्म्याची पिकोवणी तशेंच बापा आदीन जालोल्या भावा भयणाक सर्गीचें राज फावो जावंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेक आयकून घे. आयज
आयज परबेच्या दिसाचे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या रेव्हरंड फादर टोनी आनी फादर बेनेडिक्ट ह्या याज्ञीक भावांक तशेंच दर एका कुटुंबाक भाग्यवंत आंतोनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान वागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमची खासगी इंतेन सेवा आमी देवाच्या मुखार दवरुया. देवा आमच्या कोनवडल्या बापा, तुवें पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसन्नदार आनी गरजे आकांतांक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक तूं आमकां शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूसाच नांवीन जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. पेटोणे वेल्यार आमी गीत घेवया. C31 पेज नंबर 41 संवसारांतल्यो मोनसात पेटो. Sansaratlo monsat peto, tuga saiba nakazalyo, itlyo chaltyo, ani holkyo, ogonita kosyo mantyo, itlyo chaltyo, ani holkyo, ogonita kosyo mantyo. Tuchas mogar putak darlo, Patki soy mantak ne soy lo, Tos vektuka, Orta polo, Ani amchet kaklut devo, Tos vektuka, Orta polo, Ani amchet kaklut devo. मोगाच्या भणी भावनू हें तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोरपदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. दोयळा आनी कोनवडल्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा तुजे वेदी भोंवती एकठांय जावन जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमी तुका दादोशी काळजान समर्पिता. हे आमचें बलिदान तुका मानच्याक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत सुफळ जावच्याक निर्मळ आनी खोतखोतीत मोगान ह्या मोगाच्या काळजान ही भेटवणी करूंक तूं आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूसाच नांवीन जो येता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणा. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया ओयोशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पुत्र बापा सुरपदुदर आनी सचणूच्या देवाक सुरकाळी आनी सुरथोय जेजू क्रिस्त आमच्या समोर आमी तुका दिन वाचूंक फावो आनी हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो श्रेश्ठ सगुणांच्या दादल्याक आनी बायलेक उपजोवन खेरेक भाशेन सांत आंतोनीक ह्या तुमच्या काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडूणचो फोळ आमकां लाभच्याक तांची उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dorgarazo sorbes porto Sorgani sonzar bolia Ducia voi boba Sorgitu katsoi zoi Sorgitu katsoi zoi Sorbes porrace nami Tata cazzo sorgitu cazzo sorgitu cazzo बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्याच पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात आपल्याच कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदें जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पिवची त्याच पुरे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक रोगाचे रोगात पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक तुमी करात Bavartaso good pagotuya Somya Jesu tuce moro ami sombromta Tuce puno cipon on purgotau Tuce enia concreta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता
तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रीतमीचे दिसलेच पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन पणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भणीची काकूत कर. तांकां तिच्या इश्ट कडेन मेल्या समेस्तांक तुजे पोरसरीत मुखामेळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची देव कमी मागता. आंकोर मारिये देवाची माय सांगती बागून सुजपोती बागून पुतान बागून सेवास बागून मदर त्रेसा बागुंत आतून आनी सूर काली तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणच्या सुखांक वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा आमकां फाव कर जेस क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. Tias Jesu Tias Jesu sangata Tias Jesu Toi Povitrotmiecha ek ponante Surpodveda har bapan Survandanani voibav tukam Sasnancha sasna. आमच्या बापा म्हणून आमी उलो मारता. आयज ह्या सांत आंतोनीच्या परबेच्या दिसाक भक्तेन आनी आमच्या काळजान आनी आमच्या भावार्थान आमच्या बापाक आमी उलो मारूया. आमच्या बापाचो वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायठांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेनात रेखता तर आमकां तुज्या उदाक काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटय. Idrach rachotki podvi ani moima tuji sasna chat sasna tuji sasna chat sasna. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदोरण दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचो न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेथाय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासणांक. आमेन.
सोम्यांची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. संसाराचे पाप काटले आमची काकूट संसाराचे पाप काटले ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत तुमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. May the body and blood of our Lord Jesus जेसू Christ bring आमच्या us to काळजान life घेताना everlasting. आमी गीत May all घेवया. those who participate in this mystery of our D32 Lord Jesus, may पेज their नंबर sins be 64 forgiven. मोगा वाटप. Wahudon mogan geta, ewahundo molun wagda, goshen zamka fawozali, eruideni wakun ami, zatam bapa murgituchi, zatam kori mabon sogli. Zata bapa murgituci, zata kori mabon sogli. ओत्मीक कोमिन्यावाचें मागणें. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका मोज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मास रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी मोज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. मोज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजें सोरशिल्लो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगळ आनी कोणवडल्या बापा, सांत आंतोनीच्या पोरबेच्या दिसा आमच्या सोम्याच्या कुडीर रोगतान
आमकां तुवें धादोशी केले. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या भक्ता वरवीं ह्या संवसाराच्या काळोखांतल्या सुर्गीच्या वाटेन नीट चलून वचूंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं आमकां दी. आनी ताळण्यांनी आनी आडकोळांनी मोदें तूं आमकां विश्वासी रावंक तुज्या बळान आमकां तेग कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजुसास नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या जिविताचेर आशिर्वाद देव. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन एकोठान आनी भक्षणेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भयणी भावनो, कितें भाशेन आयच्या दिसा ह्या परबेच्या दिसाक फादर टोनी आमचो फिरगोज फादर, तशेंच ह्या कॉपेलाचो कॉपेलांव फादर सायमन आनी आमच्या सगळ्या फ्रांसिस्कन भावाच्या नांवेन तुमकां ह्या आमच्या सांत आंतोनीच्या परबेच्या दिसाक खुशालकाय आनी फेस्ताचें बरेंपण तुमकां हांव दिता. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. तशेंच ही मांडावळ आमकां फावो केल्ली जावन आसा. आमचे कमिटी मेंबर्स तुमी जायतो वाव केलेलो आसा आनी हें आयज फेस्त सगळ्या आमच्या गोंयांत आमकांच न्हय सांत आंतोनीच्या भक्तेक, ताच्या विस्मिताक, ताच्या मोगाक आनी ताच्या जिविताक जायतो लोक आवडटा. तुमी हें तांकां फावो केलें. तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचें गायन कोतात आमची तरणाटी आनी सगल्यांक ह्या फेस्ताक बरें आवडटात आनी बरेपणान आमकां हें फेस्त फावो केल्ल्याक सगळ्यांच्या देवाक आनी देवाच्या नांवेन आनी आमच्या नांवेन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विसरूंक फावो ना आमची प्रुडंट मिडिया टॅलिकास्ट तुमकां आमच्या काळजांतावन ह्या आमच्या आख्या गोंयच्या भावार्थी लोकांक हे आमचे मीस सांत आंतोनीच्या फेस्ताचे मीस तुमी आमकां फावो केलें. सगल्यांक तुमकां हें देव बरें करूं म्हणटा. आनी जायतो लोक फाटल्यान वाव केलो आसतलो, तांकां आमी चुकला जाल्यार आमी सगल्यांच्या नांवान तांकां सगल्यांक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी फेस्ताची खुशालकाय आनी फेस्त तुमकां हांव दिता. गॉड ब्लेस यू ऑल. Portugal, tuzo unod morkoda, tuja librar kelta bokta, meaning Jesu rayan soraza, tuja librar kelta bokta, meaning Jesu rayan soraza, Santa Toni bokta santa. Ozoria sai batu citera, solamente corre bocca, ama papia già adara, solamente corre bocca, ama papia già adara. Ozoria Carazzo, Palazzo Satato, Ozoria Carazzo,
padłaco satato nawale tuwe soglia sonsara kelai tuwe ocha pasabat maka pocha tuji ozarani oza ozo timtu amka soda stoja satato 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 ozoria carazo padłaco satato ozoria carazo padłaco satato kelai tuve osha patera Soudave korboka amcha egara Natawa mia harye kavela Autu amka amcha survoi kala Satato, 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 satato Ozoria carazzo Padłaco satato Ozoria carazzo Padłaco satato